जो आता जो हे आला लोकांनी तेंच्यांनी डिमांड केलेलो आसा की चतुर्थी पर्यंत जावपाक जाय म्हणून तुमी कितें करतले ताचेर? सी जे पोर्टल्स आसा मेजर पोर्टल्स आसा ते आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलेले आसा विथ सोलिंग आनी वॉटेवर कितें आहा ते घालतले. डांबराचें काम ताका पावसा दिसांनी जावं शकना पण तरी आमी जे जेट पॅचर मेळटा तातूंतल्यान ते मॅक्झिमम खड्डे जेट पॅचरान कवर करून दितले. आयज सुद्दां हांवें जेट पॅचर आपयला आतां सो आयज खंय तरी थोडे पोर्टल्स काडून घेतलो हांवें. बट तुमी इंजिनियर, येस, हे डिपार्टमेंट तुमचो रस्तो, पण तुमच्या रस्त्यात खणले जाल्यार तुमी तेंचेर केसीस घालतात. पण येदे व्हडले डिपार्टमेंट आसतना सुद्दां तुमी पावसानच तांकां वर्क ऑर्डर दिता, हे तुमकां ओके दिसता? सी पायपलायनीचें काम एक्चुअली एज पर रुला प्रमाणे तांच्यांनी बंद करून पण तांच्यांनी स्पेशल परमिशन घेतलेलें एका म्हयन्याचें. खड्डे घालपाक? नॉट खड्डे घालपाक, पायपलायन खणपाक. पायपलायन खणल्या उपरांत विदीन नेक्स्ट डे ती परत सारकी तांच्यांनी रिस्टेटमेंट केला त्यांच्या स्कोपान. आतां तेचेर ती करूंक ना म्हणटा तुमी ताचेर केस घालतले? ना केस ना, ऑलरेडी आमचे कोरस्पॉन्डन्स केले त्यांनी एनओसी घेवन केला न्हू ते पायपलायन. हय म्हणून आतां तेतून तुमी एक्शन घेवपाक जाय न्हू. एक्शन कोरस्पॉन्डन्स आमी एक्शन घेतले बेज ऑन दॅट लेटर तांच्यांनी पीसीसीस की तुमी तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तांचे कडल्यान जे कितें आसा ते घेतले आनी उबी रावतले? ना ना ना, काम रिस्टेटमेंट तेच करतले त्यांच्या स्कोपान. केन्ना आतां पावस जालो, आतां पळय चतुर्थी देयक आयली, अष्टम जाली, तेच्या बरोबर नागपंचमी आयली, लोकांनी कशें रावप? नाही आता सुद्धा त्यांच्यानी काम चालू केलेले आहा. तुका बरें दिसलें? ना ना म्हाका बरें, हांव लोकलच न्हू, म्हाका खबर आहा. मागीर हे जे चल्ला पळय, तुमी त्या आमदारांक किंवा मंत्र्यांक तुमी हाती करीत तेंच्या सकयल काम करतात म्हणून तुमी उगी रावतात, पण लोकांक ताचो त्रास जाता तेका जबाबदार? बरोबर करून घेता. गेले 4 वर्सांत 4 डेथ जाली, अंदू 5वें वर्स. आज परतून एकदा मनशाची जिवीत वचचे अशी वाट पळयता काय हो आमी प्रश्न तांकां विचारलो. वर्साच्या वर्सा लोक मरतात, चतुर्थीचो सण आसा, मोठ्या संख्येन लोक हांगा येतात आणि हे सगळे आसतना तुम्ही अजून पर्यंत जे रस्त्याची डागडुजी जायना हाचे बद्दल आमकां प्रश्न केला. तांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिला की ह्या 4-5 दिसां भितर म्हणजे चतुर्थीच्या पूर्वी आमी रस्ते परत दुरुस्त करून दिता म्हणून. आणि आम्ही तांकां एक मेमोरंडम दितनाच एक शिटकावणी दिल्या की जर हे व्यवस्थित झाले ना जाल्यार पूर्ण सगळ्या गांवचे लोक आम्ही रस्त्यार हाडून मोठे आंदोलन उबारतले. आता सध्या ऑलरेडी आम्ही प्रिन्सिपल ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी आम्ही आमची जबाबदारी ओळखून आम्ही केल्ले आसा. 2दा आंदोलनां रस्त्या संदर्भात आम्ही ह्या गेल्या 2 महिन्यांनी केल्ली आसात आणि त्याच बरोबर इतर पक्षांनी केल्ले आसा, लोकूय रस्त्यार देविल्ले आसा. अशा वेळाचेर आणि 500 पिड्यार जावपाची वाट पळोवं नाका. आज आम्ही मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आम्ही PWD ऑफिस पेडणे असिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक येयल्ले आणि त्याप्रमाणे आमचो मेमोरंडम आम्ही निवेदन हांगा दिल्ले आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे गोवा स्टेट काँग्रेस, आमचे काँग्रेस पार्टीचे स्टेट लेवल स्पोक्स पर्सन सर देवेंद्र देसाई, त्याचप्रमाणे आमचे सगळे पदाधिकारी. तर म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, वर्साच्या वर्सा आम्ही रस्त्यांक लागून गेली 2-3 वर्सां काँग्रेस पक्षा मार्फत ब्लॉका मार्फत आम्ही हांगासर निवेदन दिवपाक येता. आज निवेदन इतल्या खातीरूच की आज सबंद जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या जे खड्डे पडल्यात आणि रोड सगळे काबार जाल्यात आणि ताका लागून एक्सिडेंट जातात, कितें लोक त्रासान पडटात, कितें जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि आज अशा परिस्थितीन आज ही गणेश चतुर्थीचो सण आमचो येदोळ्ळो आज येयल्लो आसा. चतुर्थी म्हटल्यार आमचो एक सामको इम्पॉर्टंट सण आमच्या हिंदू लोकांचो. तुम्ही निवेदन दिले त्याचे उत्तर तुमकां कितें दिला? तर आम्ही निवेदन दिला त्याचेर तेंच्यांनी आमकां सांगला की साहेबान की 4 दिसां भितर आपण हे करता, पावसाक लागून मातशें आमकां ते हे करपाक काम गावोंक ना जर जाल्यार तुमी कितें करतले? आम्ही तांकां क्लियरली सांगला की आम्ही गेली 2 वर्सां तुमकां रिस्पेक्ट दिताले तुमच्या चेहऱ्याक आणि तुमचे आयकून आम्ही वयताले, पण तुमी आमकां बेश्टे पळय हे काणयो सांगून धाडटात पळय ते आम्ही आता आयकून घेवचे ना. आता ह्याच्या फुडें आमकां कितें तो टायम लिमीट आता तो आमकां आतांच्या आतां सांग. तेणी 4 दिसाचो टायम दिला ना, जर तेणी केले 4 दिसान सगळे आम्ही जितले पळय आसा तितले आम्ही हांगासर सामके आंदोलन करपाचें. 4 दिसाच्या उपरांत 4 दिसां उपरांत ताबडतोब गणपती हाडचे पयलीं